नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। कर्नाटक राज्य विधानसभेक दुसरे पटी निवडूक जाल्ले काँग्रेस एमएलए सतीश सैल हांकां आता मंत्रीपद दिवूंक जाय। तेजेन कारवार अंकोला क्षेत्र विकास जावूंक मदत जातली म्हूण काँग्रेस प्रमुख प्रभाकर माळशेकर यांनी सांगले। कारवार शहराच्या पत्रिका भवनात प्रेस मिटींगेत उलयिल्ले माळशेकर सतीश सैल यांनी पयले पटी एमएलए जाले तेन्ना खूब इतली विकास कार्य केलात। तेजेन तेमकां परत एक पटी जनतेन मत दिवन निवडला। प्रधानी नरेंद्र मोदी सुद्धा बीजेपी उमेदवाराल्या प्रचारा कार्याक अंकोला येयल्यार बी मतदारान सैल हांकां निवडला। तेजेन विकासाच्या दृश्टीन तेमकां मंत्रीपद दिवूंक जाय। कारवार शहराचे सागरमाला हणकोण उष्ण विद्युत स्थावर विरोधी संघर्षात सैल यांनी पुढाकार घेयले। सागरमाला विरुद्ध कोर्टाच्यान स्टे हाडला। मुख्य म्हणल्यार सागरमाला ही योजना स्थानिक नुस्तेकारांक अतंत्र करची योजना आसा। कारवारच्या नागरिकांक आशिल्लो एक समुद्र किनारो बी ना जावन वयतलो। हेचे बद्दल विचार केल्ले सैल हेमी ही योजना विरुद्ध संघर्ष करून पुढाकार घेयले। जिल्ह्यात सुदारणा काम खूब इतली जावूंक जाय, ती सगळी कार्य जातली जाल्यार सैल मंत्रीपदार येवूंक जाय अशें तेमी सांगले। नगरसभा माजी सदस्य अनिल नाईक, गुरुकृपा इंडस्ट्रीचे मालिक रघुवीर नाईक, नगरसभा सदस्य मोहन नाईक, सतीश मेत्री ह्या वेळाचेर उपस्थित आशिल्ले। अंकोला क्षेत्रದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ತುರುಸಿನ ಪೈಪೋಟಿ ಸ್ವತಃ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಧಾರವಾಡ ಅಂಕೋಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಅವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಈಗ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒತ್ತಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಅಂಕೋಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾವೆ। ತನಕ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಲ್ಲ। ಒಂದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಾಗರಮಾಲ, ಅದರ ನಂತರ ಸೀಬರ್ಡ್, ನೌಕಾನೆಲೆ, ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕೇರೋಳಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತದೆ, ಗಂಗಾವತಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತದೆ। ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಯೋಗ ಸಲುವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಅಡ್ಡಗಾಲ ಹಾಕಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಇಂಥ ಒಂದು ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ। कारवार शहराच्या रोटरी क्लब शताब्दी भवनालागीं होड रुखाची खांदो मोडपण अवघड घडले। अचानक रुखा खांदो मोड पोस्ट ऑफिस लागींच्या रस्त्यार पडलो। परिणाम असो जालो ह्या रुखाबंदात पार्क केल्ले 2 बायकांक लुकसाण जाले। रस्त्यार खांदो मोड पडिल्ल्यान काही वेळ वाहन संचाराक अडचण जाली। जाग्यार येयले ट्राफिक पोलिसान वाहन संचाराक अनुकूलता करून दिले। रुखाबंदात कोण बी उरल्यार जिवाक लुकसाण जावची शक्यता जास्त आशिल्ली, पण नशिबान हे घडले ना। विद्युत तार आणि खांबे पडले। कारवार नगरसभा कर्मचारीन रस्त्यार पडिल्लो खांदो काडचे कार्य केले। नगरसभा सदस्य अधिकारी ह्या वेळाचेर हाजर आशिल्ले। नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंहा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात पिवच उदकाची समस्या आशिल्ल्या ग्रामात उदक पुरवठा करूक संबंधित अधिकारी कारवार अंकोला एमएलए सतीश सैल यांनी सांगले। कारवार शहराच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या न्यायालय सभांगणात जिल्हाधिकारी अध्यक्षतेत आयोजित केलेले जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण सभेत उलयिल्ले एमएलए सतीश सैल जिल्ह्यात पिवच उदकाची समस्या खूप आसा, तसले ग्रामात उदक पुरवठा करूक आणि काही ग्रामात खारी उदक येता, ही समस्या बी पयस करूक क्रम घेवूंक जाय म्हूण अधिकारीक सांगले।
या सभेत भटकळ MLA मंकाळ वैद्या, जिल्हाधिकारी प्रभुलिंग कवलीकट्टी आणि इतर अधिकारी हजर आशिल्ले. JDS पक्षाच्या उमेदवाराल्या अभिनंदन अर्पण सभेत कितलेशे कार्यकर्त्यान अश्रू घालून दुःख व्यक्त केले. कुमटा विधानसभा क्षेत्रात JDS पक्षाचे उमेदवार जावन स्पर्ध केल्ले सूरज नायक सोनी हेमी कमी मताच्या अंतरान हरले आणि BJP उमेदवार दिनकर शेट्टी हेमी निवडले. JDS उमेदवार सूरज नायक सोनी हेमका 59,000 मत मेळ्ळ्यार बी सुमार 650 मताच्या अंतरान हार मानचे पडले. सूरज नायक सोनी हेमी गेल्ल्या 10-15 वर्सांच्यान समाज सेवा करच्या मार्फत आपली वळख करून घेयले. चुनावात हरल्यानंतर आपल्या समर्थन दिले आणि मत दिल्ल्या सगळ्याक धन्यवाद अर्पण करूक केल्ल्या सभेत कितलेशे कार्यकर्त्यान अश्रू घायले आणि राजकारणाच्यान पयस वचनाकात अशें सूरज नायक सोनी हेंचे कडेन विनंती केले. आयज इतलोच न्यूज. मुखाल न्यूजा खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्रायब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.